कलंगुटातल्या WRD संबंधित बांधकाम प्रकल्पाने एका कामगाराक अत्यंत धोक्याच्या पद्धतीने इमारत रंगयतना दिसल्या उपरांत सुरक्षेविषयी हुस्को प्रासला। या सुवातेर आयिल्ल्या दृश्यान जेसीपीक जोडिल्ल्या बॅरलान एक मनीस बरोच उंचायेचेर असुरक्षितपणान काम करताना दिसून येता। या घडणुकेक लागून थळाव्या लोकांमध्ये योग्य सुरक्षा उपकरणां आणि खबरदारीच्या उपायांचो उणाव दिसपाक लागला। अशा भिरांकूळ पद्धतीक लागून गंभीर अपघात जावं शकता अशी शिटकावणी दिवन नागरिकांक फावो ते कामगार सुरक्षेचे नेम पाळटात का ना असो प्रश्न केला। अधिकाऱ्यांनी अजून या विषयाचेर प्रतिक्रिया दिवंक ना। हो मनीस सांगता हो प्रोजेक्ट हा पळय कितें तो WRDचो आनी पळयात हो पेंट करता तो पळयात बॅरलान भितर रावला आनी पेंट मारता पळयात। आमचे सेफ्टी क्वॉलिटी ही आतांच पळयात बिल्डींग जावंक ना पूण आतांच पळयात। एकटो पेंट मारता पळय तेजी टॅग लायन पळया हो घेवन बसला ही तेजी टॅग लायन पळय दुसरे सायडीन आनी एकटो टॅग लायन हा ते बॅरलाक धरून WRDचे न्हय बिल्डींग कलंगुटान येता। इसके फोल्डिंग ना कांय ना पळयात पेंटिंग चालू हा। हे जावन कलंगूट मायकल बाब हे कितें रे ही कसली रे क्वॉलिटी आनी एथिक्स आनी हे ते तुमचे पळयात सेफ्टी बाबटी पळया रे सेफ्टी क्वॉलिटी टी कितें रे पळयात हे काम। बॅरलान रावन पेंट मारता वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट कितें येता दिसता हांगा आनी कितें लायटीचें आयलां हें जावन आहा कलंगूट। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।